स्वातंत्र्य दिनाची परबी तसेच ह्या प्रसंगात गोंयांतल्या प्रत्येक नागरिकाक आणि सगळ्या भारतीयांक हांव हार्दिक शुभेच्छा दिता. आयज म्हाका ध्वजारोहण करपाक सदबान गावलो हांव सगळ्यांचे कृतज्ञ आसा. तशेंच मातृभुमीच्या स्वातंत्र्या खातीर आपलो जीव, आपले कुटुंब, आपले स्वतंत्र आणि सुख समाधान अर्पण केल्ले असंख्य स्वतंत्र सैनीक हांव कृतज्ञ आदरांजली दिता. स्वतंत्र सैनीक केल्ल्या त्या त्यागाचेर उपांतर नागरिकांचं उज्ज्वल भवितव्य जालां. तेन्ना स्वतंत्र ही जबाबदारी आसा हे जाणून प्रत्येक गोंयकारान गोंय सर्वोत्तम राज्य जावपाचो ध्येय साध्य करपाची आपली जबाबदारी वळखपाक जाय. नवें गोंय विकसीत गोंय आयज गोवा देशांतल्या सगळ्यात प्रगतशील आणि उत्सव राज्यापैकी एक आसा. आमच्या राज्यांत पायाभूत सुविधा, शिक्षण आसूं, आरोग्य आसूं, पर्यटन, शेती, फिशरीज, एनिमल हजबंड्री, रोजगार आणि सामाजिक कल्याण ह्या क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती केल्या. आयज विकास म्हणजे प्रत्येक कुटुंबाचे जीवनात सुदारप, शेतकऱ्यांक योग्य मदत मेळप, तरुणांक संधी मेळप, महिलांक आर्थीक दृश्टी स्वावलंबी करप, ज्येष्ठ नागरिकांचो सन्मान, जिवितांत जगपाक संधी दिवप हे कार्यान गोंय सरकार मोठो वांटो उखलता. भविष्य तेच आसा जे नवो कल्पना करतात, परिस्थिती प्रमाणे जगतात, बदलात, स्वताक बदलात आणि सातत्यान शिकपाक तयार आसात. तरुण पिळगेक सांगता आपल्या आवय बापायचो, जाणट्यांचो तसोच शिक्षकांचो आदर करात आणि महत्वाचे म्हटल्यार स्वताचेर आणि देशाचेर भवितव्याचेर विश्वास दवरात. समृद्ध समाजाबरोबरचो संवेदनशील समाज आसपाक जाय. आरोग्य सेवा, ज्येष्ठ नागरिकांक आदार, दिव्यांग व्यक्तीक मदत, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांक आणि गरजू कुटुंबाक कल्याण हे सरकारचे महत्वाचे प्राधान्य आसा. तशेंच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ह्या भावनेन समाजात प्रत्येक घटकाचो सहभाग गरजेचो आसा.